नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचे येवकार खबरो विस्तारान. सांखळे फोंडे बीजेपीन जिखल्या उपरांत नगराध्यक्ष कोण हो प्रश्न सांखळे सगल्यांनी हरोवपी रश्मी देसाय फ्रंट रनर बरोबर बीजेपीची हार्डकोर कार्यकर्ती सिद्धी परब आनी एन वेळार सगल्यांनीक सोडून बीजेपीन जॉइन जाल्लो आदलो नगराध्यक्ष रायाची आवय विनंती रेसीन. फोंड्या रवी पुत्रालो एकलो म्हूण चर्चा. रवी म्हणटा पक्ष थारायतलो निकाल कर्नाटकाच्या वेंचणुके उपरांत. सांखळे पालिकेचे नगराध्यक्षपद बायलां खातीर राखीव. बीजेपीच्यो 6 बायल्यो नगरसेवक जाल्यात. धर्मेश सगलांनी गरोवपी रश्मी देसाय अणभवी. अणभवाक लागून आपुणूच नगराध्यक्ष म्हूण तिका 100% खात्री. 100% असू शकते. कशाला 2 टर्मची एक्सपिरियन्स सिनियर आहे. परत इतका टफ फाईट देऊन आज परत त्या वॉर्डमध्ये मला नक्की विश्वास आहे. आमचे मुख्यमंत्री मला परत त्या चेअरपर्सनला सुद्धा मला ते संधी दिली. नगराध्यक्ष पदा खातीर रश्मी मुखार दोगांचे आव्हान. पयली बीजेपीची हार्डकोर कार्यकर्ती सिद्धी परब आनी दुसरी धर्मेश सगलांनी पॅनलांतल्यान नगराध्यक्ष पदार बशिल्ल्या राया पार्सेकाराची आवय विनंती पार्सेकार. आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बीजेपीचे पॅनल अणभवाक प्राधान्य दिता काय कार्यकर्ते ते नगरसेवक प्रवास केल्ल्याक काय ऐन वेळार बीजेपीक जॉइन जावन सगलांनीक धपको दिल्ले कर्नाटकाचे वेंचणुके उपरांत कळपाचे. ते वटेन फोंड्या नगराध्यक्ष कोण काय म्हूण प्रश्न. रवी नायकाचे दोन्ही पूत जिखून पालिकेचेर. आदी एकलोच नगरसेवक आशिल्लो, आता दोगूय. रवी ताचेर उलोवंक तयार ना. तो बीजेपी मंडळ अध्यक्ष पक्ष मुख्यमंत्र्याचेर घालून मेकळो. ते खंय नगराध्यक्ष आनी पार्टी थारयतले. हे सगळे जे आसा आतां अध्यक्ष उपाध्यक्ष जावं कितें कमिटी बिटी कितें आसा ते सगळे पार्टी डिसायड करतले. मुख्यमंत्री आनी पार्टी डिसायड करतले आनी आमी सगळे एकठांय येवन तांचे डिसायड करतले आनी तांकां विश्वासान घेवन तांकां बसूनच करतले. तांकांय एक हें आसा न्हू, लोकांनी निवडून दिल्या तांकां कितें आसा हें कितें कशें फुडें वचपाचें तें तांकां विश्वासान घेवन करतले. दोगूय निवडून दिल्ले आसा ते म्हणून लोकां जाय म्हणून लोकांनी निवडून हाडले आसा. लोकांक विकास जाय, डेवलपमेंट जाय, लोकांनी पळयलें आनी त्या प्रमाणे तांकां निवडून दिल्ले आसा. आतां एक 5 वर्स तांकां संदी परती दिल्या. फाटल्या वेळार रितेश अध्यक्ष आशिल्लो म्युनिसिपालिटीचो, आतां तांकां परती दिल्या. आतां पार्टी बी डिसायड म्हणजे पार्टी आतां कितें आसा तें बसून डिसायड करतले. आतां आमचो हो आसा अध्यक्ष गोंया भायर आसा मुख्यमंत्री तेन्ना सगळे हें करतले कळ्ळें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटका विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार सोंपलो. फाल्यां मतदान. गोंयच्या डझनभर बीजेपी फुडाऱ्यांचो शेजारच्या मतदारसंघांनी दीस रात लागून नेटान प्रचार. बेळगांव जिल्ल्यांतल्या 18 मतदारसंघांनी 16 तरी सीट बीजेपी काडटा म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. उत्तर कन्नडान 6 मतदारसंघाचो इन्चार्ज विश्वजीत. गोंयची ब्रिगेड घेवन विश्वजिताचो हल्ल्याळ तळागाळान अस्सल कन्नड प्रचार. खासा रिपोर्ट. कर्नाटकाच्या विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार सोमारा सांजे सोंपलो. पयलेच फावट गोंयचे बीजेपीचे ब्रिगेड शेमे वाठारांत इतल्या मोठ्या प्रमाणात कर्नाटकाच्या वेंचणुकेत एक्टीव दिसली. तेवूय बी वेलेवेर न्ही, एकदम ग्रासरूट लेवलार. गोंयची ब्रिगेड दीस रात कॅम्प करून ग्रासरूट वावुरल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक बेळगांव जिल्ल्यांतल्या 18 मतदारसंघ, विश्वजीत राणे कडेन उत्तर कर्नाटकांतले 6 मतदारसंघांची जबाबदारी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकडे बेळगाव जिल्ह्यातल्या 18 मतदारसंघांची जबाबदारी आणि अमित शहाच्या रॅलीची तयारी. मंत्री विश्वजीत राणे उत्तर कर्नाटकातल्या 6 मतदारसंघांची जबाबदारी. हल्ल्याळ मतदारसंघाची पुराय जबाबदारी राणेकडेन आशिल्ली. सुभाष फळदेसायान येल्लापूर, दाजी साळकार कुमठा, सिद्धार्थ कुंकळेकार शिरशी, उल्हास तुयेकार भटकळ, प्रेमेंद्र शेट कारवार, नरेंद्र सावयकार मंगळुरू आणि सुलक्षणा सावंत खानापूर वाठारात प्रचार करताली. त्या भायर बाबू कवळेकाराक धनगर जमातीचे वाठार आणि हेर सुवातींनी प्रचार. जोशुआ येल्लापूर वावुरलो. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट टाणावडे सिटी रवीच्या चिकमंगळुरू मतदारसंघात वचून प्रचाराक हातभार लावन आयलो. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा बेळगांवचे 18तले 16 तरी सीट बीजेपी कडेन. कर्नाटकान हो बेळगांव जिल्ह्यात आसा आणि बेळगांव जिल्ह्यातले 18 मतदारसंघ येता आणि ह्या 18 मतदारसंघांनी म्हणजे हांव डायरेक्ट इनडायरेक्ट त्यांच्या सगळ्यांकडे संपर्कात आसा आणि 18 जिल्ह्यातलो फाटले 3-4 दीस कंटिन्युअसली वेगवेगळो प्रवास परत थंयसर कॅम्पेनिंग हे कम्प्लिटली मॉनिटर करता. एकंदर परिस्थिती पळयल्या उपरांत आमकां दिसता की जवळपास 18तले 16 सीट हे भारतीय जनता पार्टीक मेळूं शकता
विश्वजिताचो अस्सल कन्नडात हल्याळ ग्रासरूट प्रचार. थंयचो खडेगाड आमदार आर.व्ही. देशपांडेक वडोवपाची तयारी. ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಂತೆ ಸುನೀಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾಧ್ಯಮಲೇನೆ ಇದೇ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಗೋಟ್ನೇಕರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ ಜನ ಈ ದೇಶಪಾಂಡೆ ರ್ಯಾಲಿ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿಂದ ಜನ ಬಂದ್ರು, ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಜನ ಇದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಜಾರ್ಜುನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಇದ್ರು. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. सुभाष फळदेसाय, दाजी साळकार, सुलक्षणा सावंत आणि सिद्धार्थ कुंकळकारान आपापल्या मतदारसंघांचो रिपोर्ट दिलो. येल्लापूर म्हणटा तो कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका दिल्ली आसा. हांव बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी केन्ना असो इमर्जन्सी आसल्यार वता, बट मेन कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती येल्लापूर आसा. ह्या मतदारसंघान भितर 30,000 मतांच्यानी लीड घेवन शिवराम हेब्बर्जे म्हणटा तो कॅन्डिडेट निवडून येतलो. माझ्याकडे जी प्रवासी प्रभारी म्हणून जबाबदारी आशिल्ली ती खानापूर कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली. विठ्ठल हलगेकरजी लास्ट सुद्धा इलेक्शन कंटेस्ट केलेले भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट म्हणून, पण फक्त 3,000 मतांच्या फरकान ते फाटी उरले. पण सातत्यान तांच्यांनी काम जे आसा पळय फुडें व्हेले आणि हाच्या खातीर आमी कॉन्फिडंट आसा की ह्या फावटी भारतीय जनता पार्टीचो विजय हो खानापूर मतदारसंघांच्यान जातलो. म्हाका कुमटा कॉन्स्टिट्युएन्सीची जबाबदारी दिल्ली. कुमटा कॉन्स्टिट्युएन्सीन कुमटा टाउन, तातूंत भितरले गांव प्लस गोकर्ण एरिया आणि होन्नावर ह्यो 3 मेन एरियाज म्हाका लागता. आमचे कॅन्डिडेट नाव दिनकर शेट्टी, हू इज एक्स एमएलए, हांगचो एमएलए तो पयलींचो. एक बऱ्या लिडान आमचो कॅन्डिडेट हांगचो येतलो अशें आमकां फूल कॉन्फिडन्स आसा. म्हजेर जी जबाबदारी दिल्या ती 80 नंबर शिरसी कॉन्स्टिट्युएन्सी ही म्हणजे घाटाचे वयर पडटा आणि जवळ 2 लाख वोटराची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. अत्यंत आमचो कॅन्डिडेट म्हणजे बरोच एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट आसा. 6दा हांगच्यान निवडून आयला, 7वेदा कॉन्टेस्ट करता आणि आता तो स्पीकर आशिल्लो. कागेरी विश्वेश्वर हेगडे म्हणटा जें नांव आसा. कर्नाटकात सत्ताधारी बीजेपी आड काँग्रेस आणि तिसरी JDS अशी तिरंगी लढत. प्री पोल सर्वे कोणाकूच क्लियर मेजॉरिटी दिनात. मोदीची बीजेपी दक्षिणेतलो एकमेव बीजेपीचो गड राखूंक पेटल्या. 10 मायाक एकेच फेजीत मतदान आणि 13 मायाक मतमेजणी आणि निकाल. गोंयच्या बीजेपी फुडाऱ्यांनी कितलो नेट लायलो आणि कर्नाटकात बीजेपीक कितलो फायदो जालो ते 13 मायाक कळपाचे. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. G20 कार्यगटाच्या 8 बसकांतली दुसरी बसका आज सावन सुरू. ब्रेस्तारा मेरेन 3 दीस ही तिसऱ्या डेव्हलपमेंट वर्किंग ग्रुपाची बसका जातली. ही बसका विदेश मंत्रालयाक लागता. डिप्लोमॅट पावण्यावेले हे बसकेचो विशय बायलांच्या फुडारपणान उदरगत, डाटा फॉर डेव्हलपमेंटा विशीं चर्चा जातली. बसकेन विदेश सेवा अधिकारी वांटेकार जावपाचे. गोंयांत ज्यो 8 G20च्यो मिटिंगो शेड्यूल आसल्यो तितली पयली मिटींग एप्रिलांत जाली, दुसरी मिटींग फाल्यांच्यान म्हणजे मंगळार 9 तारखेच्यान सुरू जाता. ही 3 दीस मिटींग चलतली. 9 ते 11 मे अशी मिटींग चलतली आणि ही मिटींग दोनापावलच्या ताज कन्व्हेन्शन सेंटरान जातली. 3rd डेव्हलपमेंट वर्किंग ग्रुप मिटींग ही मिटींग एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्रीक लिंक्ड आहा. ह्या मिटिंगेचो टॉपीक आसतलो वुमन लेड डेव्हलपमेंट. बायलां रिलेटेड खुबशे इश्यूज हितून डिस्कस जातले. डेटा फॉर डेव्हलपमेंट हो एक हें आसतलो भितर सब्जेक्ट आसतलो. ह्या मिटिंगेक खंयचोच मिनिस्टर पार्टिसिपेट जावचो, खंयचो मिनिस्टर गोंयांत येवचो ना मिटींग एटेंड करपाक. ही डिप्लोमॅट फॉरेन सिवील ऑफिसर लेवल ही मिटींग आसतली, ऑफिसर लेवल ही मिटींग आसतली. तेजे उपरांत आनीक 6 मिटिंगो गोंयांत जावपाच्यो, त्यो जुलय पर्यंत चालू उरतल्यो. लास्ट मिटींग 21 जुलयाक सोंपतली. व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवसांगडा, लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. गोंयांत 2014 पर्रीकाराच्या सरकारान श्रीराम सेनेचेर बंदी घाल्ली. तेन्ना प्रधानमंत्री मोदी वग्गी. 2018-20 बंदी कायम. तेन्नाय मोदी कांयच उलयलो ना. आमी बजरंग दलाचेर बंदी घालपा विशीं जाहीरनाम्यान एक वेळ वोळ बरयल्यार मोठो वाद. कर्नाटका काँग्रेसीचो राज्यसभा खासदार जयराम रमेश बंगळुरू पत्रकार परिशदेन उलयलो. बजरंग बली आणि बजरंग दल एक न्ही. अगर आप पूरा पढ़े जो मैनिफेस्टो में लिखा है, हमने क्या कहा है? अगर कोई संस्था, अगर कोई विचारधारा हिंसा फैलाती है, द्वेष फैलाती है, अगर कोई संस्था या विचारधारा हमारे समाज को विभाजन करने में लगी हुई है, उसके खिलाफ कानून के तहत, संविधान के तहत कार्रवाई की जाएगी.
और मिसाल के तौर से हमने 2 संस्थाओं का नाम लिया। 20 अगस्त 2014 गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 20 अगस्त 2014 को मनोहर पर्रिकर ने श्री राम सेने पर बैन लगाया। प्रधानमंत्री ने कुछ कहा कि श्री राम का अपमान हो रहा है, चुप रहे। वो बैन बीजेपी की सरकार गोवा में 2018 और 2020 में उसको बरकरार रखा, तब कुछ नहीं कहा। अभी अचानक ये जो मैनिफेस्टो में लिखा है 2 शब्द या 3 शब्द, इसको लेकर पूरा डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, ध्रुवीकरण के लिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे देश में सब लोग बजरंग बली के भक्त हैं। बजरंग दल अलग है, बजरंग बली अलग है। जंतर मंतरान रेसलरांक तेको दिवंक गेल्या शेतकारांचो धुमाकूळ। आंदोलनाच्या सुवातेर मोठे संख्येन शेतकाराच्या जमावान पुलिसांचे बॅरिकेड काढून मेळत तशी वाट धरली। धुडगूस घालो, मोदी तेरी कबर खुदेगी म्हणून घोषणा। शेतकारांच्या आक्रमकतेक आंदोलनाक भलतेच मोडण। रेसलिंग फेडरेशन अध्यक्ष ब्रिजभूषणांक भितर ओडूंक शेतकारांची डेडलायन। घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, पळत रावात प्रुडंट। माधय वाटावंक जागृती म्हूण सेव्ह माधय सेव्ह गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुपान घेवन 20 मायाक खासा प्रार्थना रॅली दवरल्या। माधय आमची माय हे नावान मानवी साखळी करून मादय खातीर जागृती आनी मागणे। करंजाळे दर्यादेग ते पणजे सांता मोनिका जेटी मेरेन मानवी साखळी करतले। लोकांनी मादय वाटोवंक धवे निळे कपडे घालून वांटेकार जावचे म्हूण उलो। Having in anticipation of a human chain which we are forming on May 20th at 4 p.m. along the river Madai, Mandu. हांव एक कॉल दिता की तुम्ही 20 तारखेक खास करून उर्बाक जे पार्टिसिपेट जाल्ले ते सगळ्या भुरग्यांक हांव कॉल दिता 20 तारखेक जी ह्युमन चेन आसतली त्या ह्युमन चेनीक जे परफॉर्मन्स तुम्ही काल उर्बाक केला ते परफॉर्मन्स तुम्ही त्या दिसा घेवन थंय करचे अशें सगळ्यां कडेन एक विनंती आसा। आंदोलनाचे वेगळे वेगळे टप्पे आसता, आंदोलनाचे वेगळे वेगळे भाग आसता, कोण एग्रेसिवली करता, कोणाचो वेगळो फॉर्मेट आसता, कोण कला प्रदर्शन करून आपले मत मांडटा। त्याच पद्धतीचे एक मत मांडपाचो जो प्रोग्राम जो आसा तो 20 तारखेचो कार्यक्रम आसा 4 ते 6 हाच्या दरम्यान। आनी स्विम सी करंजायच्यान सुरू जावन ह्युमन चेन मनशाची साखळी विल कन्वर्ज एट द सांता मोनिका जेटी। सो हांव समेस्त गोंयकारांक अपील करता की सगळ्यांनी ह्या ह्युमन चेनीक जॉयन जावपाचें आनी आपली सॉलिडॅरिटी आपलो तेंको मादय खातीर उक्तावपाचो। सरकारी शाळांनी पयलेच्या आनी तिसरेच्या भुरग्यांक टायमार युनिफॉर्म रेनकोट दियात। पैसे जाल्यार पैसे वेळार दियात म्हूण गोवा फॉवर्डाचे शिक्षण सचिवाक निवेदन। कसलोच मानसीक ताण नासतना भुरग्यांक शिकोवप पॅरा टिचरांक टायमार पगार दियात। मिड डे मिलाचे बरे सर्विसेक सेल्फ हेल्प ग्रुपांक पेमेंट वेळार दियात म्हूण पालक शिक्षकाचे इशू फॉवर्ड। युनिफॉर्म जे भुरग्यांक दितात ते भुरग्यांक युनिफॉर्म आनी रेनकोट म्हणटा टायमार मेळत ना। आतां इतले वर्स जाला पावस जावन वत येतरे रेनकोट सप्लाय जावप, पुस्तकांय तशीं जावप, जेन्ना हें जाता तेन्ना पुस्तकां सप्लाय जावप। सो हाका खंय तरी कशें जावपाक जाय की रेनकोट सप्लाय ज्या दीस स्कूल स्टार्ट जाता ताजी पयलीं रेनकोट म्हणपाक ते जुना स्कूल स्टार्ट जाता। ऑक्टोबराक रेनकोट दिवन ताजो कांय फायदो ना। ऑक्टोबराक रेनकोट दिवन तो मागीर तो खंय तरी काडून उडोवपाचो। की फस्टाक जे भुरगीं जातात, फस्टाक आनी थर्डाक जो युनिफॉर्म आनी हें दितात ते फस्टाचो रिकॉर्ड तांचे कडेन येन्ना मेळना कित्याक तो स्कूल स्टार्ट जातरी मेळटा, पूण थर्डाचो मेळटा। सो थर्डाक तरी जुनाक हें दिवपा जाय। आनी तो एग्री जाला पॅरा टिचर जे शिकयतात तांकां पगार जेन्ना दितात तेन्ना 2-6 म्हयने दवरतात। खंयचोय मनीस जर फायनान्शियल हें ना, स्टेबल ना, किंवा जर पयशांची अडचण जर खंयच्याय हाका तो शिकोवपाक येवपाक ना भुरग्यांक। हेंय ताच्या आमी नदरे हाडिल्लें की गव्हर्मेंटान जेन्ना अशें जें घेता तेन्ना फायनान्शियल प्रोविजन करपा जाय आनी फायनान्शियल प्रोविजन करून तांकां टायम टू टायम ते मेळटले हें जावपा जाय।
गोवा वीज रिसायकलिंग स्कीम लागू करूंक सरकार फेल गेल्ल्यान कोलवाळे आनी फोंड्या सारकेल्ल्या स्क्रॅपयार्डांक उजो लागपाचे अपघात घडटात. स्क्रॅपयार्डां चलोवपी रिसायकलिंग डिलर्स गाराणे घेवन मिडिया मुखार पावले. 12 वर्सां फाटीं 300 वयर डिलरांनी रेजिस्ट्रेशनां केल्यात. रेग्युलरायझेशन ना, सरकार धोरणूय लागू करिना. वेस्ट मॅनेजमेंट खात्यान खंय लक्ष घालचें. There were 382 applications which was considered for regularization. That is the scheme which was launched in 2010. आम्ही पळयता त्या टायमानसून 2010 ऑनवर्ड्स हेजे गॅझेट पास जाला तेन्नासून आम्ही पळयता की 2011-12 परत आम्ही रेग्युलाइज करा, रजिस्टर करा. अगेन वी गेव ऑल द सीएम्स वॉट एव्हर 1996 जावन आतापर्यंत जितले डिफरंट ऑनरेबल सीएम्स जाला तांकां सगळ्यांक आम्ही एड्रेस केला आनी आम्ही तांकां सांगला की तुम्ही हे स्कीम तुम्ही रेग्युलाइज करा म्हणून. दिस इज द ओनली से. एंड हे फायर इन्सिडेंटचे कारण जाला इरेग्युलर. प्रॉब्लेम जाता की वेन यू डोंट पुट थिंग्स इन सिस्टम, कोणाक याडाक एक हे ना, एक रुल्स रेग्युलेशन ना आनी तुम्ही म्हणटा तुम्ही अशेंच ऑपरेट करा जाल्यार देर आर चान्सेस ऑफ एक्सिडेंट जातात. तशे खुबशे यार्ड्स आसा तेंचे रेग्युलर टॅक्स पे करता. अशें न्हू की ते टॅक्सीस पे करिना, दे आर नॉट जनरेटिंग इनकम. दिस इज द indirect source. Direct taxes, income tax account, they all are under, all have PAN card numbers. You can have a look for all the yards across Goa. Every industry generates waste. They waste khay waitle. The same waste, if there are recycling industries in Goa and there is a mediator who can collect this waste, segregate properly, bail it and send to the industries, the economy rotates itself. Goyan त्या business आमच्या गोंयकारांक business का होता, business भायर वचना. If it's not possible to regularize, give the allot some land. And it is very clear, land allot म्हटल्यार फुकट ना, फ्रीन मागिना जागा. We are just telling to identify land. We are just telling to give some zones in industrial area where we can buy plot in the name of recycling industries. People are ready to pay and buy the plot. अशें ना की free मागता. गोंयांत फुलां म्हारग, सप्लाय चेन हाल्ल्या. हैदराबादचे होलसेलर बेंगलोरान पावणेक सरसकट म्हाल उखलतात, फुलाची रेट वाडयतात. गोंयचे फुलां वेपारी म्हणटा गोंयांत येतनाच फुलां म्हारग येतात म्हूण हांगा फुलां म्हारग. हैदराबाद, दक्षिण भारत, राजस्थानान लग्नाक फुलांक चड डिमांड, ताका लागूनय रेट खंय वाडल्या. फ्रेश फुलांची शॉर्टेज. दिशी दिशी गोंयांत फुलांचो खप वाडटा. देवळां सावन लग्न परबो सण सुवाळ्या मेरेन टुरिस्ट स्टेट आशिल्ल्यान आनीक चड. मात दक्षिण भारतांतली फुलांची सप्लाय चेन सध्या हाल्ल्या. हैदराबादचे वेपारी बेंगलोरात फुल बाजारांतलो स्टॉक सरसकट पावणेर उखलतात आनी रेट वाडयतात म्हूण फुलां म्हारग. तातूंतच लग्नाचो सीझन आशिल्ल्यान रेट वाडून फुलां वता. हैदराबाद वयता सगळे स्टॉक तेंच्यांनी हैदराबाद वाले व्हरता मार्केटाक, सगळे रेटी वाडयतात. जाग्यार वचून 10 व्यापार 50 करतात, 50चे 100 करतात. मेन म्हणजे लग्नात सगळ्यांक फुलां जाय, रेटी वाडटा. सगळे जाण आमी आतां कितें करतले, हांगा गोंयांत कितले लोक आहेत व्यापारी, सगळे जाण 10 किलो जाग्यार 100 किलो सांगतात. 10 व्यापार तेंच्यांनी वाडयतात. दलाली मेन आसता पळय, 10 व्यापार त्या जाग्यारूच तेंच्यांनी सवाल करून घेतात. 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया सवाल करून घेतात. आता तुमकां माल येता तो सगळो बेंगलोर, येतनाच फुलां म्हारग येतात म्हूण हांगा म्हारग. हैदराबाद, दक्षिण भारत, राजस्थानात लग्ना वेळार फुलांक चड डिमांड. चडसो फुलांचो सप्लाय थंय चल्लो. म्हारग जाला, पूण म्हारग कित्याक जाला म्हणजे चडशीं फुलां तमिळनाडू, हैदराबाद आनी बेंगलोर त्या वटेन थंयच म्हारग जाला म्हणून म्हारग आसा, आनी कांय ना. आमी ऑर्डरीचेर आसात सगळे, पण इतके गोंयांत इतले चड ऑर्डरी वयता तेंचे थंय डिमांड वाडटा अशें. चडशी हैदराबाद, तमिळनाडू ते सायडीन त्या वटेन लग्न त्या वटेन मातशे सेलिब्रिटीज बी आसता पळय. हैदराबाद चडशे लग्न जाता, राजस्थान, रॉयल वेडिंग सगळे थंय जाता म्हणून फुलां सगळे थंय वयता. गोंयांत फुलां उत्पादनात स्वयंपूर्ण जावंक वाव भरपूर. मात सध्या सगळे बेंगलोरचो सप्लाय आनी हैदराबादच्या होलसेल सप्लायरांचेर पातयेवन. बेंगलोर सावन येतनाच फुलां हांगा म्हारग येतात. हांगचे डिलर थळाव्यांक आनीक वाडोवन विकतात. फुलां आतां म्हारग आहा, शॉर्टेज केलें तशें, कमी हाडटा फुलां. रेटी खूब म्हारग, 300 रुपया किलो, 400 रुपया अशें किलो दितात.
चवथी दुधचडी थंयसूनच थंयसून ते हाडटा न्हू मुस्लीम ते आनी आमकां दितात मागीर तेका आमकां म्हारग पडटा ते प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आणि पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.